नमस्कार. सध्या परत ओमकार हत्ती जो गेल्या वर्षभर फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक त्यांनी हैराण केले आणि त्याचबरोबर शेतकऱ्यांक तांचे लुकसाण केले. गेल्या वर्षभरान जर पळयता जाल्यार आमी तांबोशे, उगवे, तोरशे, इब्रामपूर हे जे भागान लोकांची शेती लुकसाण करून मागीर महाराष्ट्रात काही भागान तांणी लुकसाण केल्या. एकंदर जर पळयत जाल्यार फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान आपले काम करीत आसा. फॉरेस्टान ताका फुडें व्हरपाचे यत्न केले, पण आयज सकाळी परत खंय तरी तो नेतारडे गोवा महाराष्ट्र या बॉर्डराचेर दिसपाक आयला आणि परत तो गोंयान येतलो की काय असे लोक उलयत आसात आणि शेतकरी जे आसात परत टेन्शनान आमकां दिसपाक येता. खंय तरी या ओमकार हत्तीक जो तेचे प्रॉपर जे कळप आसा थंयसर ताका व्हरप खूप गरज आसा. नाजाल्यार परत वर्षभर जे धुमशणां तांणी घातले परत खंय तरी तो पेडणे तालुक्यान जे महाराष्ट्र आणि गोवा बॉर्डरीचेर जे गांव आसात तांचेर परत येवन तो त्रास करूं येता अशें सध्या दिसपाक येता. प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगीमनी.